एक फावटी एकलो तरणाटो एका चेडवाच्या मोगार पडलो. त्या वेळार ताच्या मोगाच्यांनी ताका चेतावणी दिली, म्हणजे ताका सत्राय सांगली, आळे चेडवाचो बापूय बेबदो, तो जायतो पियेता, देखून तूं त्या चेडवा कडेन खास आशिल्ल्यार तूंय बेबदो जावंक साध्य आसा. पूण हो म्हणालो तरणाटो, ना, हांव मागणें करतां, हांव रेतेरेक वता, हांव खंडीत जावन सोरो पियोंक ना, ताच्या बदलाक म्हज्या मांवाक हांव बरें करतलो. आनी उपरांत मोगार पडलो. उपरांत काजर जालो आनी काजर जावन 5 वर्सां जायची जाल्यार होय बेबदो जालो. मांवांक बेबदेपणांत भायर काडच्या बदलाक हो तरणाटो काजर जालो, बेबदो जालो आनी त्या बेबद्याक काण घेवन ताजी पतीण हांगासर आयिल्ली म्हजे लागीं उलोवंक. देखून हांव तुमकां सांगता, म्हाका उडास येता. आनी तेन्ना म्हाका उडास येयलो. पयलें ताणें म्हणलें, हांव फादर केदींच सोरो पियोंक ना, वायट संवयेक ओळख जावंक ना आनी बेबद्यांक हांव बरें करतलो. पूण आज होच बेबदो जाला आनी तोच म्हाका म्हणटा, फादर हांव कसो बेबदो जाला हांव नेना. आनी ताजी बायली म्हणटा, काजरा पयलीं इतलो बरो आसलो, काजरा उपरांत कित्याक अशें जालो. देव बरो दीस दिव तुमकां समेजता. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमा मुखांतर हांव तुमच्या घराघरांनी तुमच्या जाग्यार येवन पावता. आमी सगळ्या संवसारभर हाचें विक्षण करतली. एक कुटुंब कशें सांगता मेळटा. देवाच्या कृपेन आमकां सांगता मेळयलां तर आमच्या एकवटान स्वामी जेजू क्रिस्त खरोच हजर आसता. स्वामी जेजू क्रिस्त हजर जालो म्हळ्यार सांतिस्तीम त्रिंदाद हजर आसा. सांगाताचो सर्गींचो सगळो दळबात, मोरी माय, सांत भक्त, आंज बडवे सगळे हजर जातात. आमी खरेपणी देवाच्या हजरपणाचो अनुभव करया. एक घडीभर दोळे धांपया आनी ही मागण्याची विधी आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. एक गीत आमी गावया. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेंत ताच्या तो घेता, पातकां म्हजीं बक्षिता. जेजू जेजू जेजू. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजीं बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजीं बक्षिता. जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू. जेजूक आमच्या जिवितांत आमी आपोवया. जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू. सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचेय सवें आसो, तुमचेय सवें आसो. सांज जुवां प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ये सम्या. जुवांचो वांजेल आवस्वर 3 पयल्या वळींतावन 8वी वळ पर्यंत हांव वाचतां. जेजू आनी निकोदेम. फारिसेवाच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सरशी येवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवान धाडलोलो शिकोणदार म्हूण आमी जाणा. आपणा सवें देव आपल्या खेरीत तूं करताय तसलीं असर्यां कोणाच्यांनी करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतस हांव तुका सांगतां, परत्यान जल्मल्ल्या खरीत कोणाच्यानच देवाचें राज्य पळोवंक तांचें ना. निकोदेम ताका म्हणालो, मनशान म्हातारो जातस परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयच्या कुशींत परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेवयेतवे. जेजून जाप दिली, सतस हांव तुका सांगतां, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ले खेरीत कोणाच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक सकासो ना.
रक्तामासा हांव जल्माता तें रक्तामासच, आत्म्यात हांव जल्माता तें आत्मीक स्वरुपाचें. तुमी परत्यान जल्मा जाय म्हण हांवें सांगलें देखून अजा पावा नाकात. वारें आपणा खुशी आसा थंय वळटा ताचो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हरली एकल्याकी अशेंच घडटा. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समियान जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें नांव. आयच्या वांजेलांत सोमी जेजू निकोदेमाक म्हणटा, परत्यान जल्मल्ल्या खरीत देवाच्या राजांत तुका रिगोवंक साध्य जावचें ना. परतून जल्मोवचें. आमी इंग्लिशान म्हणटा बॉर्न अगेन. परतून जल्मोवचें, नव्यान जल्म घेवचें. हाचो अर्थ कितें जावयेत. आमी कॅथोलीक जावन आसा, देखून हांवें सबार फावटी म्हळां कॅथोलीक म्हळ्यार सार्वत्रीक सगळ्यांक सांगाता आटापचें. म्हणजे हर एका कॅथोलिकांनी हर एका क्रिस्तांवांनी बॉर्न अगेन जायचें, परतून जल्मल्ले व्यक्ती जायचे, पेंतेकॉस्टल जायचे, पवित्र आत्म्यान भरलेले व्यक्ती जायचे, न्यू लायफ आसलेले जायचे, नवें जिवीत जियेतले तशें जायचे. कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या आवयच्या गर्भांत पयलीं आमी जल्मता, तर परतून जल्मोवची कितें गरज. हांव एका घरा गेल्ल्या वेळार आवय आनी बापूय म्हजे लागीं बेसांव मागोंक लागलीं. तितल्यार थंयसर तांचीं भुरगीं आसलीं, पूत आनी धुवेन म्हजे लागीं बेसांव मागलें, पूण पूत बेसांव मागोवंक तयार नासलो. तक्षण भयणीन भावाक म्हळें, पाद्र्या आयला बेसांव माग रे. तितल्यार ताका राग आयलो, एक वाजयलें ताणें भयणीक, तूं बेसांव माग, हांव बेसांव मागना. तितल्यार आवयच्या तोंडांतल्यान सट्ट करून आयलीं उतरां, फादर हो म्हजो पूत, ताच्या बापायचें रगत ताचें थंय वळटा. हांवें म्हळें ताचें रगत कितें विशेश आसा गी, बापायचें रगत आनी ताचें रगत खालें एकच गी. तितल्यार म्हणाली, तशें न्ही फादर, बापायचेच गूण सगळे पुता थंय आसात. मोगाचें न्हू, बापायचे गूण पुता थंय येतात गी, आवयचे गूण पुता थंय येतात गी. विज्ञानी आमकां म्हणटात, विशेश ज्ञान आसल्यांक विज्ञानी म्हणटा हांव, सायंटिस्ट आमकां म्हणटात, आमच्या कुडींत रगत आसा मात न्ही, कुडींत मांस हाडां आसात, तातूंत जिवाकोश आसा, लिव्हिंग सेल्स आसात. ह्या जिवाकोशांत क्रोमोझोम्स आसात, आनी त्या क्रोमोझोमा भितर आमचे DNA आसता, आनी त्या DNAंत आमचो सगळो स्वभाव, आमच्या कुडीचो स्वभाव सगळो बरोवन गेला. आनी हो स्वभाव खंय थावन येता, आमच्या आवय बापायन थावन येता. म्हणजे आमच्या आवय बापायच्या स्वभावाचो परिणाम, ताचो प्रभाव मुजेर तुजेर आसा, सगळ्या मनशांत थंय तो आसा. आतां आमी पोरण्या तेस्तामेंताक गेल्यार थंयसर आदाम आनी येव देवाक अविधेय जालीं, आनी ते अविधेय जाल्ल्या वेळार तांकां जल्मलो तो भुरगो कायन. देवा थावन ती लिपलेलीं, आनी देखून तांकां जल्मलो भुरगो कायन कितें जाता, सुरवेरस देवाक अविधेय जाता, आवय बापायक अविधेय जाता, भावा विरोध जाता, भावा विरोध झगडें करता, आनी उपरांत भावाक लागाड काडटा, आनी उपरांत लिपोवन रावता. देवाक अविधेय जाल्या उपरांत आदाम आनी येवी लिपोवन रावली. आनी पूण तांचो भुरगो पळया आनी एकलो आबेल, तो आवय बापायक विधेय जाता, आनी आवय बापायनी सांगिल्लें बरें करून आयकून त्या प्रमाणे तो जियेता. देखून देवाक तो मानवालो. देवान आदाम आनी येवेक सोडवण दिवच्या खातीर एक वर्ती मांडावळ केली. तुमी मन जातीक मारी जाय तुमच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर, आनी मन जातीचें रगत 7 फावटीं तुमी व्हरायचें, 7 फावटीं तें शिंपडायचें, आनी पातकाचें बलिदान तुमी देवाक भेटयचें. आवय बापायनी सांगलेलें आबेलान बरें करून आयकलें, तो विधेय जालो, आनी त्या परी तो जियेलो. देखून देवाक तो मानवालो. आतां आदाम आनी येवेक कायनी जल्मलो, आबेली जल्मलो, एकलो बरो एकलो खोटो. ताचो अर्थ कितें, आमचे थंय बरेपणी येवयेत आमच्या आवय बापायन थावन, आमच्या आवय बापायन थावन, आमच्या मालगाड्या थावन खोटेपणी येवयेत.
दोन्ही आमचे थंय येता. खंयचें आमी उर्जीत करता तें प्रमुख जावन आसा. उत्पत्ती बुकान 5व्या अवसरांत 20 आनी 4 वळीर आमी वाचता, हे नोक देवा सोबे प्रिती विस्वासान जियेलो आनी देवान ताका उखल व्हेलो. आदाम आनी येव सुरवेर देवा सोबे प्रिती विस्वासान जियेलीं. पातक केल्या उपरांत देवान तांकां बक्षिल्या उपरांत परतून देवा सोबे प्रिती विस्वासान जियेलीं. आतां हे नोक तांच्या संततीचो उपरांत 12 वर्सां उपरांत जल्मलो तरी ताच्या आबा व्हडली मायन तावन आयिल्लें बरेंपण जण घेवन तो बरें जिणी जियेलो. देवान ताका उखल व्हेलो. कुडी आत्म्या समेत स्वर्गार गेलो म्हणल्यार बरी पळयत पुस्तक आमकां सांगता. थंयसर हांव हांगासर एका इगर्जीक गेलो, केळमेट इगर्जीक. थंयसर केळमेट इगर्जी शांत कोणें म्हाका सांगलें ती इगर्ज ल्हान जाल्यार थोडींच कुटुंबां जाल्यार थंयसर 30 की चड याजाक आसात म्हणून. म्हणजे थंयसर आवय बापायन तावन मालगड्यांत तावन देवन आयिल्लें तें भक्तीपण तांचे थंय जायते जाणां याजाक जावंक कारण जालां. आमचे थंय आमच्या आवय बापायन तावन मालगड्यांत तावन खोट्यो सवयो वायट सवय आमचे थंय देवन येवेत, बरेपणी आमचे थंय देवन येवेत. खंयचें हांव म्हजें थंय उर्जीत करतां, खंयचें हांव म्हजें थंय अभिवृद्धी करतां तें भोव गरजेचें जावन आसा. एक फावटी एकलो तरणाटो एका चेडवाच्या मोगार पडलो. त्या वेळार ताच्या मोगाच्यांनी ताका चेतावणी दिली, म्हणजे ताका सत्राय सांगली, आरे चेडवाचो बापूय बेबदो, तो जायतो पियेता, देखून तूं त्या चेडवा कडेन खास जाशिल्ल्यार तूंय बेबदो जावंक साध्य आसा. पूण हो म्हणालो तरणाटो, ना, हांव मागणें करतां, हांव रेतेरीक वतां, हांव खंडीत जावन सोरो पियोंक ना, ताच्या बदलाक म्हज्या मांवाक हांव बरें करतलो. आनी उपरांत मोगार पडलो. उपरांत काजर जालो आनी काजर जावन 5 वर्सां जायची जाल्यार होय बेबदो जालो. मांवांक बेबदेपणांत तावन भायर काडच्या बदलाक हो तरणाटो काजर जालो, बेबदो जालो आनी त्या बेबद्याक काण घेवन ताजी पतीण हांगासर आयिल्ली म्हजे लागीं उलोवंक. देखून हांव तुमकां सांगता, म्हाका उडास येता. आनी तेन्ना म्हाका उडास येयलो. पयलें ताणें म्हणलें, हांव फादर केदींच सोरो पियोंक ना, वायट सवयेक वळख जावंक ना आनी बेबद्यांक हांव बरें करतलो. पूण आज होच बेबदो जाला आनी तोच म्हाका म्हणटा, फादर हांव कसो बेबदो जाला हांव नेना. आनी ताजी बायली म्हणटा, काजरा पयलीं इतलो बरो आसलो, काजरा उपरांत कित्याक अशें जालो. आनी आतां हांगासर ताका हांवें म्हळें, तूं रेतेर कर, मागणें कर, देवा सवेन तूं राव आनी उपरांत तुका सत उगडापें जातलें. ताणें रेतेर केली, मागणें केलें आनी उपरांत ताणें सगळो मातनी पाटी केल्या उपरांत इतली बरी जिणी जियेलो. आनी उपरांत मांवांकी हांगासर रेतेरीक हाडून मांवांनी सोरो सोडिशें केलें. आनी उपरांत तोच म्हजे लागीं उलयता आसतना तो सांगता, हांव हांगासर जाणा जालो, फादर आमी सर पातकी जावन आसा. हांव आमच्या समेस्तान ती पातकाची ओडणी ते वायट सवय आमच्या भितर आसात. म्हज्या आवय बापायन तावन भक्तीपण मागणें रजार म्हणजे थंय आयिल्ल्यान हांव बरी जिणी जिवन आसलो. पूण एक फावटी हांव काजर जालो उपरांत हांव मांवां सांगता, म्हज्या पतीने सांगता रावोंक लागलो. त्या मांवांचे बेबदेपण पळोवन म्हजे थंय आसली ती सोऱ्याची आशा ती सोकास अभिवृद्धी जाली, वाडली आनी हांवूच ताच्या सांगता सोरो पियोंक लागलो आनी हांव पाड जालो. पूण हांगासर रेतेरीक आयिल्ल्या वरवीं सोम्यान जेजून म्हाका नव्यान जल्म घेशें केलें, म्हजें रुपांतर केलें, म्हाका एक नवें जिवीत दिलें, म्हाका पवित्र आत्म्याचो अभिशेक दिलो. देखून आतां म्हाका सोऱ्याचेर संपूर्ण तरान जैत व्हरूंक साध्य जालें. पळय मोगाचे न्हू, आमचे भितर सर ओडण्यो आसात. देखून आमी वाचता रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अवसरांत 19व्या वळीर, एका मनशा वरवीं सगळ्या मनशाकुळच पातकी जावंक पावलें, तर एका मनशाच्या नितीवंतपणा वरवीं आमी सर नितीवंत जावंक पावल्या. तर एक संगत मोगाचें हांवें स्पश्ट समजून घेजय, हांव आनी तूं पातक करता देखून आमी पातकी न्ही, बगर आमी पातकी देखून आमी पातक करता. हें एक सत तुमकां केदाळ उगडापें जायचें. हें एक सत उगडापें जाल्या उपरांत मोगाचें न्हू, म्हाका चड एक दैवीक जाणवाय मेळ्ळ्या. हांव म्हज्या पातका वरवीं हांव पातकी न्ही, हांव पातकी देखून हांव पातक करतां. कशें तें? आदाम आनी येवेच्या पातका वरवीं आमी सर पातकी जाल्या. आवय आमची पयली आवय आनी बापूय आदाम आनी येव तांणी पातक केलें. त्या पातकाची ओडणी कायना थंय आबेला थंय देवन आयली. पूण कायनान ताजे थंय आसली वायटाची वनवणींच वाडयली
रक्ता मासा वरवीं जल्मता ती रक्ता मासा चिंत जे कोण पवित्र आत्म्या वरवीं जी येता ती पवित्र आत्म्याची आ बेल पवित्र आत्म्यातय जियेलो आनी पवित्र आत्म्याक ताणें ताचे थंय वाडावळ दिली आनी तो पवित्र आत्म्या प्रमाणे तो जियेलो. आमचो समी जेजू क्रिस्त कुर्सार मरोन ताणें आमकां आमच्या पातकांतलें ताणें सोडयलें आनी आमकां नव्यान जल्म घेवंक ताणें आमकां सर्ग उक्त केलो. देखून समिया जेजू क्रिस्त थंय हांव आनी तूं संपूर्ण तरान नव्यान जल्म घेवंक आमी शकता. देखून समिया जेजू क्रिस्त थंय एकवटान हांवें आनी तुवें जियेल्ल्या शिवाय आमकां पातकाच्या वनवण्याचेर ओडण्याचेर जैत वेल्ल्या बरी ना. आमच्या भितर आसात ओडण्यो वनवण्यो आमकां हर एकल्यांक आसात. आमी वाचता पोरण्या तेस्तामेंतांत एका परबेचें घडीत 17व्या वसरांत निर्गमन बुकांत 8व्या वळींत तावन आमी वाचता इजिप्तांत गुलाम जावन आसली इस्रायल परजा बासायल्या गांवाच्या वाटेर आसा आनी ती खंयसर येवन पावल्यांत रेफेदिमांत येवन पावल्या आनी थंयसर तें तंबू घाल्या. त्या दोळ पर्यंत ते गुलाम जावन आसात आनी बासायल्या गांवाच्या वाटेर आसात. थंय राविल्ल्या वेळार आमालेक तांच्या विरोध झुजाक देवलो. आनी हो आमालेक कोण पयत पुस्तकां बरें करून वाचल्यार आमी जाणा जाता आमालेक इसावाची संतत म्हणटा पयत पुस्तक. इसावाचो नातो आमालेक आनी आमालेकाची संतत व्हड वाडोवन हे व्हडलें राष्ट्र जाल्लें हे इस्रायलच्या विरोध झुजाक येतात. आब्राम देवाचें उतर आयकून आपल्या माय गांवांत तावन आपल्या दायच्या गोत्रा मदलो तो भायर आयिल्लो. म्हणजे तांच्या रिती रिवाजीन तावन तांच्या वायट चाली तावन तांणी जियोनच्या खोट्या रिती तावन तो भायर आयलो. म्हणजे ताच्या जिवितांत रक्ता मासाच्या वनवण्याचेर ताणें देवाच्या आपोण्या फाळो दिवन ताणें जैत दडलें. आतां आब्राम देवा मुखार नितीवंत जालो. आब्रामाचो पूत इसाक तो एक भगेवंत जिणी जियेलो जसो आब्राम जियेलो म्हणटा पयत पुस्तक. आतां इसाकाक दोग पूत जल्मले एक इसाव आनी एक जाकोब आनी ते जवळी जावन आसात. ते जल्मात आसतना एक आपुरबायेची गजल घडटा. इसाव पयलें जल्मलो पूण जाकोब ताच्या खोटेक धरून ताच्या पांयाच्या खोटेक धरून फटाफट जल्मलो म्हणटा पयत पुस्तक. म्हणजे आपल्या जिवितांत आपणा पयलो जायजे आपणान वर्तो जायजे आपणान देवाच्या बेसांवाक योग्य जालो जायजे म्हण एक विशेष उमेद जाकोबा थंय आसली. देखून ताच्या जिवितांत बापायच्या आशिर्वादा खातीर तो कितेंय करूंक तो तयार वर्तो त्याग सॅक्रिफायस करूंक तयार. पूण इसाव पयत पुस्तक म्हणटा इसाव एक खोटी संतत केवळ खाणा जेवणा खातीर तो जियेलो. केवळ ताका जेवचेंच वर्तें जावन आसलें. देखून बापायचें मालगाड्याचें आशिर्वाद मेळच्या वक्ता जाकोब ताका म्हणटा हांव तुका कितें खावंक दिता म्हणटा आसतना तो तक्षण जाकोबान दिल्लें खावंच्यार पडलो आनी मालगाड्यांच्या आवय बापायच्या आशिर्वाद ताणें होगडायलें. असलो पोठार्थी इसाव जावन आसलो. देखून ताची संतत त्याच रितीन पोठार्थी जाली आमालेकीत आनी हे इस्रायलीचेर झूज करतात. म्हणजे म्हाका जेन्ना हांगासर एक अर्थाभरीत संगत आसा तें हांवें आनी तुवें समजून घेवचें. म्हज्या तुज्या जिवितांत पोठार्थपण गर्व हंकार मोसोर कामातुराय जगणें झूज करची ती ओडण्यो आमी जाणाव ते 7 महापातकांचे ओडणे म्हजे थंय तुजे थंय आमकां ते आकर्शीत करतात. आमी त्या आकर्शणाचेर जैत वरी जैत ते आमचेर निरंतर एक झूज म्हणटात. आतां आमालेकीत झुजाक देविल्ल्या वेळार मोइजे कितें करता मोइजे तक्षण जोशुवाक आपयता आनी तो म्हणटा जोशुवा तूं झुजाक वच आमालेकांचेर झुजाक वच तुज्या सर आमच्या झुजाऱ्यांक घेवन झुजाक वच. हांव आरोना आनी हुरा सांगता त्या गुड्यार सरता पर्वताचेर सरता आनी हांव थंयसर देवा लागीं मागणें करता. आनी जोशुवा तक्षण भायर सरलो. न्हीज जावन मोगाच्यान त्या दोळ पर्यंत इस्रायलीत झुजारी न्ही तांचे लागीं आसले सड्ड म्हळ्यार कोयत्यो सुरयो आनी कितें नांगोर कोरी पिकास मात्र. पूण जेन्ना जोशुवा मोइशे मुखांत रायिल्ल्या देवाच्या उतरांक खाल जाता जोशुवा ल्हान भुरगो जाल्यार मोगाच्यान व्हड एक झुजारी जावंक पावता. ताच्या सांगाता आसले ते इस्रायलीत सयत व्हड झुजारी जावंक पावतात केवळ कोयते सुरयो घेवन. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमी कोणाचो पाटलाव करता ताचेर होंदून आसा आमच्या जिविताचें जैत. जेन्ना आमी जेजूचो पाटलाव करता आमच्या सांगाता केवळ कोरें पिकास या त्या तालवारी बरी आसले ल्हानशे संगती आसल्यारय आमी जिवितांत व्हड जैत जडटा. तेंच जर तर देवाक आमच्या जिवितांत आमी प्रामुख्यान दिना आमच्या जिवितांत कितले संवसारी जैत जोडल्यार सगळें व्यर्थ जावंक पावता उडास आमी दवरया. देखून जोशुवा इस्रायलांत
तांक झुजारी करून ह्या अमेरिकेतांचेर संपूर्ण जैत जोडटा. जैत जोडूंक कारण आनी एक जावन आसा, मोईस जे त्या गुड्यार सोडटा थंयसर दिंबयेर पडोवन हात वयर कर. आरोना सांगता आनी हुरा सांगता मागणें करता आसा. कितले मोगाचे नांव आमचे दिंबियो आमचे दंपरागांठी धरणीक लागीं जाता, तितले आमचे काळीज देवाक लागीं जाता. कितले आमचे हात वयर वेतात, ताचो अर्थ आमचे मागणे आमच्या गर्व अहंकाराचे की चड जायचे. आमच्या जिवितांत खंडीत जावन रक्ता मासाचे वंदोणे आसातच. आमच्या काळजांत आमच्या रक्ता मासान जायते वंदोणे आसा. आमच्या आवय बापायन पुर्वजां मदें कोण ना जाल्यार कोणें खून केल्ले आसात, कोण ना जाल्यार कोण व्याभिचार केल्ले आसात, कोण ना जाल्यार कोण सोरोप येयल्ले आसात, कोण ना कोण तांचे जिवीत देसवाड केल्ले आसात, जीवघात केल्ले आसात. ते सगळे पातकांचे वडण्यो मुजे थंय तुजे थंय सगळ्या मनशा कुळा थंय आसा. देखून सांब पावल म्हणटा रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 3 वसोरांत 20 आनी 3 वळीर, ह्या संवसारांत पातक करनातलो कोणूच ना, एकलोय ना. आमी सर पातक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेक अयोग्य जावन आसले तसले, ह्या देवाची महिमा होगडायलेले तसले आमी सर जावन आसा. देखून आमी सर्वांनी एक झूज मांडूंक आसा. अमालिकतांचेर इस्रायलितांची झूज मांडून तांणी जैत जोडिल्ल्या बरी हांवें तुवें जैत जोडूंक आसा. देखून त्या 17व्या वसोरांत 15व्या आनी 16व्या वडीर जैत जोडल्या उपरांत सर्वेस्पर देवाचें नांव थंयसर बरयलां. सर्वेस्पर देवाक याहवे निस्सी म्हण आपयलां. म्हणजे सर्वेस्पर देवूच म्हजें ध्वज, सर्वेस्पर देवूच म्हजी निशाणी. सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका जिवितांत जैत लाभयता. ध्वज म्हळ्यार आमी जाणा हे फ्लॅग, निशाणी. आमचें जैत सोमी जेजू म्हाका आनी तुका दिता. आनी थंयसर सर्वेस्पर देव मोइशेक आनी इस्रायलितांक एक तांकां एक प्रॉमीस करता. ताका तो म्हणटा, अमालिकांचें नांव हांव पृथ्वे वयल्यानच पुसून काडटलो. मोगाचें न्हू, अमालिकेत मागिरी परतून परतून येवन इस्रायलितांचेर झूज मांडूंक लागले. पूण देवान बसयलें न्ही गी, अमालिकांचें नांवूच पुसून काडटलो. हे दोनी संगती कशें सांगता वेतात. मोगाचें न्हू, पवित्र आत्म्यातय हें सत म्हाका आनी तुका उगडापेन जाता. आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू, निरंतरी आमी एक झूज मांडूंक आसा. आमच्या जिवितांत एक आमी उडासुरचे देवाक भुरगीं मात्र आसात. मोगाचें न्हू, नात्रां नात. आमी आमच्या जिवितांत देवाचो भुरगो जायचे. कशें परतून जल्म घेवन, जशें जेजून निकोदेमाक म्हळें परतून जल्मा जायत तुवें त्या जाल्यार देवाच्या राजांत रिकतलोय. म्हणजे परतून जल्म घेवचें म्हळ्यार देवाचें भुरगीं जावन जल्म घेवचें. आमी आमच्या आवय बापायचीं आमच्या पुर्वजांचीं आमी भुरगीं रक्ता मासान, पूण आमच्या आत्म्यान देवाचीं भुरगीं जावन आमी परतून जल्म घेवचें. पूण अशें जल्म घेता आसतना आमी मोगाचें न्हू देवाची नात्रां जावंक साध्य ना. म्हणजे हांवें सांगूंक जायना म्हज्या कुटुंबांत म्हजो एकलो बापलो पाद्र्याप आसा आनी एकलो कोणी मावळो बिस्पो आसा, या म्हजो बापूय भारी मागण्याचो मनीस, म्हजो आब नावार्दीक भक्तिवंत मनीस, ह्या म्हज्या कुटुंबांत एकलो सांत भक्त आसा. कोणी आसल्यार मोगाचें न्हू, म्हजें साल्वास हांवें जोडून घेवचें. हांवेंच देवाचो भुरगो जायचें, हांवेंच एक देवाची दूज जायचें, हांवेंच एक देवाचें भुरगें जायचें. हांवें नव्यान जल्म घेवचें, तुवें नव्यान जल्म घेवचें. आनी हांवें अमालिकांचेर जैत जोडिचें. हांवें म्हज्या रक्ता मासाच्या वंदोण्याचेर जैत जोडिचें. सोम्या जेजू थंय एक जावन. देखून सांब पावल म्हणटा, क्रिस्ता जेजू थंय जी येता तो एक नवी रचना. पोरणे थंय गेलें आनी सगळें नवें जालें. कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत आमी वाचता 5व्या वसोरांत 17व्या वळीर, जो कोण क्रिस्ता जेजू थंय जी येता तो एक संपूर्ण तरान नवी रचना. तर मोगाचें न्हू, हांव आनी तूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी जिवया. रक्ता मासाचे वंदोण्यो जायते आमचे थंय आयल्या जावंक पुरो. ताका आमी थोडे फावटी म्हणटा पुर्वजांच्या पातकाचो शिराप, आमच्या ल्हानपणाच्या पातकांचो शिराप, आमच्या तरणाटपणाच्या पातकाचो शिराप, ह्या सर शिरापांत हांवें आनी तुवें जैत जोडून घेवया. देखून मोगाचें न्हू, अखेर करता आसतना हांव वाचतां देवाचें उतर. रोमाकारां बरयलें पत्र 12वा वसर 1 आनी 2 वळ. तर भावानो भयणीनो, देवान आमचे वयर दाखयलेल्या आकुलतेचो उगडास काडून हांव तुमच्या लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. भक्ताक तुमचीं मनां नवीं जावं, तुमच्या जिणयेचेंच रुपांतर जावं, तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात. आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. तर मोगाचें आमी दोळे धांपया. भोव मोकळा सर्गींच्या बापा, आज तूं आमकां उलो दिताय नव्यान जल्म घेवंक, टू बी बॉर्न अगेन, आमच्या जिविताचें रुपांतर करून घेवंक, टू बी ट्रान्सफॉर्म्ड कंप्लिटली.
वय बापा देखूनच तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलाय आनी त्या समयान जेजू थंय आमकां एकवटचें भाग तुवें आमकां फोव केलाय तो जावन आसा खरी दाखवाल आमी ताचे फांटे ताचे थंय एकवटान रावल्या खरीत आमी फळ दिवंक शकना तो जावन आसा संवसाराचो उजवाड ताचे थंय एकवटून ह्या संवसाराचो उजवाड आमकां जावंक तुवें आपण दिलाय ताचे थंय रावन पृथ्वेचें मीठ जावंक तुवें आमकां आपयलाय सर्गींच्या बापा आमकां परतून जल्मोवंक फावो कर आमकां तुवें दिल्ल्या कुडींत आमी आदाम आनी येवेचीं भुरगीं आमच्या पुर्वजांच्या सर पातकांची वडणी आकर्शण सायबाचें सर वंदवणे आमचे थंय आसात पूण सर्गींच्या बापा पवित्र आत्म्याचो अभिशेक तूं आमकां दिताय पवित्र आत्म्याच्या बळान ह्या सर संगतीचेर जैत व्हरूंक आनी तुका मानता तसलें पवित्र आनी भाग्यवंत जिणी जियोंक आमकां हर एकल्याक फावो कर बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय दैवीक सगत आमचे थंय व्हळाशें कर दिव्य वाणी ह्या कार्यक्रमा मुखांत हे वीक्षण करतल्या हे आयकतल्या हर एका म्हज्या भावाक भयणीक बरी भलायकी दी बापा कामनांतल्यान बरें काम फावो कर बापा कश्ट संकश्टांत आसल्यांचे कश्ट संकश्ट निवार बापा तांचो भावार्थ गूण कर तांची पांती येडी वाडय तसो भरवसो भरोवन ओमतोंच्या मापान आनंदान बदलाशें कर बापा तुज्या मोगाचें आशिर्वाद सदांच तांच्या जिवितांत तांकां फावो जावं दी हें हांव मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन मोगाचें न्हू परतून आमी मेळया दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांत.